तेसलोनिकारांक पावलुचें दुसरें पत्र 3 आमचे पासत मागात. शेकी भावां भयणींनो, आमचे पासत मागात. तुमचे मोदें जालां तशें देवाचें उतर सुडसुडीत परगट जायत वचूं आनी लोक तें मानान घेवं. तशेंच वायट आनी खोट्या मनशाच्या हातांतलें देव आमकां निवारूं म्हूण मागात, कित्याक सगल्यांकूच भावार्थ ना. पूण सुमी विस्वास फावो आसलोलो, तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वायटोव्यांच्या हातांतलीं तुमकां राखतलो. आनी सुम्याच्या देण्यान तुमचेरूय आमी विस्वास दवरता. तुमकां आमी दिल्यात त्यो आज्ञा तुमी पाळटात आनी पाळटल्यात म्हूण आमी पातयेता. देव तुमचो मोग करता ताचो पूर्ण अणभव आनी क्रिस्त दिता तें तिरपण सुमी तुमकां फावो करूं. आळसाय वाटायात, प्रितीमोग सांबाळात. भावां भयणींनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी दिल्ले शिकवणे पोरमोणें चलनात त्या भावां भयणीं तावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत. तुमचे मोदें आमी आसल्यां तेन्ना आमी बेकार भोंवनासल्यांव. कोणाच कडचें फुंक्या आमी जेवंक ना. परतेंच जाल्यार कोणाकूच जड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन दीस रात आमी वावर केला. आमकां होक नासलो म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्यांव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची कुशी ना तर तांणी जेवचेंय न्हय. तुमचे मोदें कांय जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात, लूट बुडटात म्हूण आमी आयकलां. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान असल्यांक आमी असो हुकूम घालता आनी शिटकायता. दुसऱ्यांच्या वेव्हारांत तोंड घालिनासतना तांणी वावर करून आपलें पोट भरचें. तुमी भावां भयणींनो, तोको नासतना बरें करीत रावात. ह्या पत्रार आमी सांगलां तें कोण आयकून घेना जातीत जाल्यार तांची चोत्राय धरात आनी तांकां आपणाचीच लज दिसचे खातीर तांकां पयस दवरात. तरी तांकां दुस्मानां परी लेखी नाकात, पूण तुमची भाव भयण म्हूण तांकां शिटकायात. निमाणीं उतरां. शांती दिता तो सुमी तुमकां सोदां आनी सगले वाटेन शांती दिवं. सुमी तुमां सोमेस्तां सोवें आसूं. हें नोमान म्हजेच हातान बरयतां. पावलू. दर एका पत्रार ही म्हजी निशाणी. म्हज्याच हातांचें बरोवप हें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमां सोमेस्तां सोवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.